फाटलो कितलोसोच तेंप जालो फातोडेच्या ओशिया कॉम्प्लेक्सातले लिफ्ट मदी मदी बंद पडत आसा। या खाजगी बिल्डिंगेत जायती सरकारी कार्यालयां आशिल्ल्यान हांगा यो वच करपी लोकांची गैरसोय जाता। खरे म्हळ्यार या बिल्डिंगेत यो वच करपी लोकांक बरी सुविधा मेळची या हेतान सरकारान हालींच लिफ्ट बसयल्ले। सोमारा सकाळी या लिफ्टान कांय जाणां आडकून पडली। फाल्यां कसली वायट घडणूक घडल्यार हाका जापसालदार कोण? आमी टॅक्स फारीक करिनात काय कितें असोय प्रस्न लोक उप्रासपाक लागल्यात। सरकारान हाची दखल घेवन बेगोबेग उपाय काडचो म्हणून मागणी जावपाक लागल्या। Police department for the last 36-37 years. Retired as SP in 2014. And thought that I will be getting all the facilities of climbing up and down. But today when they came in, they said the lift is not working. Why? Why the lift is not working? Are we not paying the taxes? Is the public who comes in the RTO or excise department, they are not paying the taxes, all those? आता आम्ही एसपीडी मार्केटात ओशिया कॉम्प्लेक्स आहात हेजे पळय आमचे फाटल्यान लिफ्ट दिश्टी पडटा हे लिफ्ट बंद आहा हे कितलेशे ते बंद नाशिल्ले मागीर बोवाळ मारून हांवें प्रेस पीस घेवन बोवाळ मारून मागीर सगळी डिपार्टमेंट जागी जाली आनी सगळ्यांक पयशे एकूण ते नवे लिफ्ट घाला आतां नवे लिफ्टाची वॉरंटी आनी गॅरंटी ना तूं हांगच्यान वयर पावतलो काय थंय शिरकतलो म्हणून वयर पावस जाल्यार ती दारू उगडनात असली हे लिफ्ट घाला आता आज सकाळी 5 जण ह्या लिफ्टान भितर उरले जवळ 2 वरां त्या भितरच उरले लिफ्ट सकयल येना वयरी वचना लायट आसा हे लिफ्टान कितें तरी मिस्टेक आसा काय कितें हे पळोवपाची अत्यंत गरज आहा आनी हांगा बायलो भुरगीं लिफ्टान येता वता सामकें डेंजरस उरली जाय उरली आनी दनपारच्या जेवणा टायमार जर उरली जाय तर 2 तास ते लिफ्टान भितरच उरतात आनी हांगा लिफ्ट कंट्रोल करपाचो मनीस कोण ना फक्त बंद पडले ते काडटलो म्हणून मनीस कोण ना पण बेल वाजयल्यार बेल वाजता मनीस कोण येना ही अशी परिस्थिती जाल्ली आहा तेन्ना हांव सरकाराक सांगता हे लिफ्टाचेर मातशी नदर मार आनी हे लिफ्ट जे पळय कशें आहा ते कितें म्हणटा वॉचफॉल सारकी करये नाजाल्यार कायमचे बंद उडय। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर।